नमस्कार, पोया मुखेल खबरो. 175 पंचायतीचे निकाल. बीजेपी म्हणटा चडशे तांचीच पॅनला. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पॅनलाची परेड. परिकार म्हणटा विधानसभे परस पंचायतीचो निकाल सातिस्वेताचो. बीजेपी चडशी आपलीच पॅनला. प्रत्यक्षात निकाल पळयल्यार चडशा आमदारांनी राखल्यात आपल्या मतदारसंघातल्यो पंचायती. साळगांव थिवी मात चित्र मातशे वेगळे. खासा रिपोर्ट. दक्षिणेत अवघेच आमदार सोडल्यार कितलेशाच आमदारांक चित्र क्लियर ना. साश्टीत चडूच खतखते. कितलेशेच जाण अपक्ष म्हणून रावल्या वेगळेच. दक्षिणेचेर खासा रिपोर्ट. वेंचणुकीचो कितलेशाच जाणांक शॉक. 4-5 फावटी पंच सरपंच जाल्ले घरा. कांय कडेन आमदारांच्या पॅनलाक वळून अपक्ष पंचायतींचेर. पळयात पंचायत इलेक्शनाचे शॉकर्स. आणि अनधिकृत सर्तीत वांटो घेतिल्ल्यांक केल्या सस्पेंड. जेएफएचो अध्यक्ष एल्विस कोम्स म्हणटा नोटीशीक दिल्ली जाप पळोवन घेतले निर्णय. एकशे 75 पंचायतीचे निकाल आयले. बॅलट काउंटिंगाक लागून निकाल येता म्हळ्यार सांज जाली. बीजेपी म्हणटा चडशे तांचेच कार्यकर्त्यांनी तांचीच पॅनलां आयल्यात. कितलेशेच जैतिवंत पॅनलांनी सांजे आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार ताका तोंड दाखोवन हजेरी लायली. बीजेपी खंय विधानसभेच्या निकाला परस पंचायतीच्या ह्या निकालाचेर चड सातिस्वेत. नव्या सरपंचाक घेवन स्वच्छ भारत अभियानाक नेट लायतलो म्हूण परिकार उलयला. उरिल्ले 11 पंचायतीचो निकाल 2 जुलयाक. Oh, the victory of Kalangut to the people of Kalangut village, and they have made the panel victorious. जर तर लोकांनी आज काल भायर सरून मत घालूंक नासले जाल्यार आमचे पॅनल विक्ट्री मेळचें नासलें. पण ही विक्ट्री तेंची लोकांची. सगळी कामां 100% लोकलाची, आमच्या लोकलाची, गांवच्या लोकांची सारखी तांकां घरापासून पावन दिता पळय तसली होम डिलिव्हरी वर्क will be done by this new panchayat and people friendly panchayat. जे लोकांक जाय तेच जातले. आता फुडले कितें तुमचे आसतले ते आमचे हायर डिसिजन जे बाबान साहेब जे कितें आतां डिसिजन घेतले त्यांच्या सगळे आमचे फॉर्म जातले. आणि आमी जे दुसरे आहा ते आमचे जे कार्यकर्ते आमच्या गांवचे वांट्या 3 जे मंच आसा ते आमच्या अंडर आहा ते मिटींग घेवन आमी डिसिजन करता कितें फुडें करपाचें ते. बिरुंडा पंचायतीन जनतेन बाबाचे कार्य पळोवन त्या बाबाच्या समर्थकांक भरपूर मतान निवडून हाडलेले आसा. ओके बाबा, ह्या तुमच्या पंचायतीत कितले तुमचे सपोर्टर आहे तुमच्या पॅनलातले येयले? 7 पैकी 7 येयले आसा सपोर्टर. खंयची पंचायत? बिरुंडा पंचायत. सो सगळे 7 बाबाचे सपोर्टर? हय, सगळे बाबाचे सपोर्टर. Because the opponent who were there, they wanted unsustainable development. They wanted hotels. They wanted all possible projects. And I say this openly, they are the ones who bought these projects, and they are the ones who want to pass this by taking their respected commission. And that money today they have spent for voters. 2,000 more than 2,000 rupees per head voter पैसे दिला. ताका लागून हे सगळे स्विंग जाला. आणि मायग्रंट भुगस वोटींग मायग्रंट जे आमचे वॉर्डान पळय रावना, जे आनी माजोर्दा रावता, एक कर्नाटका रावता, एक बिल्ला रावता, ते सायडीक रावता ते वोटर आमच्या वॉर्डान घालून विक्ट्री हाडली. But a priest, I won't name him, who was in Sanpal church, now he is in Rashol, sending all negative posts to all the people. Besides that, this is a vote also against the local doctor who was going. He is the main leader of this party. म्हाका इंट्रस्ट आसलो पॉलिटिक्सान, सो म्हाका फॅमिली सपोर्ट मेळ्ळो मेन म्हणजे
फुडें सरले आनी देवाच्या कृपेन हांव आतां निवडून येयले ते सो आतां न्यू कितें तरी आमी यूथ जनरेशन कितें तरी आमी न्यू करतली. Last 5 years, our MLA had given to our constituency, and along with him, he had supported Chikalin village panchayat. So this victory is dedicated to development, and we are with Movin, and we are BJP panel and Movin Gujuno panel. आज ते माझे विरोध आशिल्ले तांकां थोड्यांक म्हाजेर विश्वास नाशिल्लो पूण आयज त्यांनी माझी अग्नी परीक्षा घेतलेली आहे आणि अग्नी परीक्षेत हांव पास जालो. आता प्रायोरिटी किती असतली 5 वर्सां पुढे? 5 वर्सां आमचं गव्हर्नमेंट आहा, डेव्हलपमेंट केला आम्ही, डेव्हलपमेंटा बरोबर लावतात आमचं लोकल MLA पंचायत मिनिस्टर. सो हे तुम्ही ऑलरेडी आमचे 3 मेंबर अनओपोज दिल्ले आसा आणि बाकीचे 9 मेंबरूय बाकीचे 6 मेंबर आता निवडून येयल्ले आसात आणि हे फूल पॅनल जावन आसा आमदार रोहन खोटेचे. आणि जेन्ना एक आमदार गांवची उदरगत करता त्या उदरगत करून तेजे फाटल्यान जे पयलींचे पंच मेंबर रावल्ले आसा तांकां लोकांनी भरघोस मतांनी विजयी करून हे हाडलेले आसा रोहन खोटेचे पॅनल. आयज आमी ऑलमोस्ट हे टर्म मेळ्ळे जाल्यार आमकां आमची फॅमिली भितर 25 वर्सां आमकां कंप्लीट जाता हे लोकांची सेवा करपाक. पयलीं म्हाजे 2 खेपो भाव आशिल्लो, मागीर भाभी आशिल्ली आनी हे सेकंड टर्म म्हाजो. म्हणून टोटल आमची 5वी टर्म जाल्ली आसा. म्हाजी विरोधाक 2 जाण आशिल्ले आनी हांव तितून विन जावन येयल्लो आसा. माझी विनिंग वोटिंग आसा 485 ऑलमोस्ट. हांव वार्ड नंबर 2तल्यान निवडून आयलो आनी वार्ड नंबर 3तल्यान मागीर मिसेस निवडून आयली. आमचे लोकांचेर म्हाका सामको विश्वास आशिल्लो ते हितून हांव म्हागेले मिसेसीक निवडून हाडपा हांव लोकांचे देव बरें करूं म्हणून आनी चडान चड आमचे आमदार बाब सुदीन ढवळीकर तेणी आमकां भरपूर सहकार्य करून म्हाजे मिसेसीक निवडून तशेंच म्हाकाय निवडून येवपाक भरपूर सहकार्य केले. तशेंच वार्ड नंबर 1 अनओपोज आयिल्ली आसा. बाकीचे आमचे सगळे आमच्या मिनिस्टरचे पॅनल आसा पळय ते सगळे आयिल्ले आसा आनी ताका 11 मेंबर 11 मेंबर आयिल्ले आसा आमच्या वालाजारी वार्ड नंबर 7 कारामोली विलेज. हे म्हजे 7 फावट इलेक्शन. फाटी 4 फावट सरपंच आलेलो, 1 फावट चेडू सरपंच 5 फूल टर्म केलेलो. नो सपोर्ट कोणें सपोर्ट दिवना, इंडिविज्युअल येयला आनी म्हजो कोण सरपंच काम करता बरें डेव्हलप करता तेजो म्हजो सपोर्ट आसतलो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या वोटरांक आनी देवाक सुद्दां. बाबी येयलो बाबी पॅनल कोणाचे? पॅनल अशें कोणाचें अजून जावना. आनी म्हाजो मिस्टर हितून वासुदेव धोरी पक्षाक काम केल्या बद्दल आनी म्हाका हे तेचे खूब आदार आसलो आनी सदांच तो असो फुडें कितें करचें अशें हें दिसतालें ताका. हांवें कॅन्डिडेट नाम दत्तराम च्यारी तो एसेंब्ली इलेक्शनाकूय बसलेलो. NCP टिकेटीचेर हारलेलो तो, ताका डिफीट केला. 35 वोट्सां घडयलो ताका. युथाक फुडें कितें तरी फ्युचर आमचो हें जावंक जाय म्हणून फुडें सरलो. लेट्स सी, फर्स्ट टायम आसा हितून. होप इट गोज वेल. तुजे अगेन्स्ट सरपंच जाल्लो? एक्स सरपंच. तुजे अगेन्स्ट Antonio José Afonso, ex-सरपंच of the last term of the श्रीरामपालెం पंचायत. 7 जाणांची पंचायत. माझ्या बरोबर 5 जाण आदलेच म्हणजे आदले आहा 3 जाण आनी म्हाजी बायल धरून आमी 5 जाण सपोर्टाक आहा आनी 2 जाण आहा. म्हणजे आमी चिंता 7य जाण एकठांय रावन गांवची आमची उदरगत करपाची. आमकां कोणेच सपोर्ट करूना, नो म्हणून MLAनी सपोर्ट करूना, कोणेच करूना. आमकां लोकांनी सपोर्ट केले आनी आमी लोकांचे कॅन्डिडेट आमकां लोकांनी निवडून हाडले. विजयाचे श्रेय माझ्या मतदारांक म्हाका निवडून हाडला. 8 फावट तू खंयच्या पॅनलाक सपोर्ट करता? म्हणजे माझ्याच पॅनलाक. तूच सरपंच परत दावेदार ना, आमचे आतां लेडीज कंपल्सरी. लेडीज कंपल्सरी हा. पात्रा म्हाका सांग, तू खंयच्या पार्टीचो बी सपोर्टर बी आहा? ना, खंयच्या पार्टी खंयच्या ना. आमी MLA बी ना, खंयच्या ना. इंडिपेंडंट. तुम्ही 8 टायम निवडून येता पण असं कितें मॅजिक आहा तुमचे 8 टायम येवपा खातीर? आमचें म्हणजे अशें मतदार सदांच उगड्या. कोणी कितें येवं बाबा कोण पडना, कोण कितें ना म्हणून मतदार केन्ना परत कोण वचपा ना, तितली गॅरंटी ना. हय, कोणी पडना जाल्यार सगळो चलान वर ती म्हज्या भावाची फार्मास जाता मेडिकलान. आमी फोन करी दिता वखदां दिता. लोक पयशे दिवं ना दी, ताचेर आमी कांय घेवन. आनी पंचायतीन 70 लाख आहा. आनी पंचायतीन आसा 70 लाख आमच्या पंचायतीन आसा. सेल्फ सफिशियंट आसा. आमची सगळे पेमेंट सगळे आमी करता. मॅडम नाव तुमचें? ममता मोहन.
खंय बसला तुमी? वॉर्ड नंबर 7 खंयचे? गोवा वेल्ला विलेज. गोवा विल्ला. खंयचे पॅनल? इंडिपेंडंट. आनी ऑपोजिशन बी कोण? ऑपोजिशन आशिल्लो तो एकूच एमएलएन बसयल्लो फ्रांसीस सिल्वेरा भायलो हाडून बसयल्लो आनी तो खूब सांगतालो आपूण पयशे एमएलए आपल्याक बसयलो एमएलए आनी एमएलए म्हाका पयशे मोडटलो आनी आपूण जिखून येतलो पूण लोकांनी पयशाची तोंड पळयनासतना म्हाका निवडून हाडलो. ओके कितल्या वोटान जिखले? 123 लीड. बीजेपी खंय विधानसभेच्या निकाला परस पंचायतीच्या या निकालाचेर चड सातिस्वेत. नव्या सरपंचांक घेवन स्वच्छ भारत अभियानाक नेट लायतलो म्हूण परिकार उलयला. Than the assembly election, except very few pockets. I think Panchayat election is virtually established that BJP is the main force, and that too with a majority in many panchayats. We have won almost all the seats, so that shows the strength. But more important aspect which you will have to realize from whatever results I am getting, most of the areas, Congress is virtually routed. So in some areas where it is not purely BJP, it is BJP plus coalition. Let me see all the results, but primary indications are that we have won sufficiently large number of seats. पंचायती सगळे 175चे 175 बीजेपीचे जातले शेवटी. कार्यकर्ते उभे रावल्यातले जवळ म्हाका दिसता 90 ते 95% निवडून आयले. Wherever the workers had contested, 90 to 95% have won. Very few workers have got defeated. We get money for panchayat, we disburse it down the line within 30 days. According to me, one of the most important responsibility which I am now awaiting the new panchayats to be formed. I will call all the sarpanch and deputy sarpanch for a meeting also, maybe 2-3 meetings, is Swachh Bharat. I am in fact awaiting for that because major chunk of Goa, that is panchayat, was in that changing phase. So I could not have conducted a meeting earlier. But now in next 1 or 2 weeks, once the sarpanch is elected, I'll be calling their meetings and giving them tasks and support. While full support will be given, we'll also hold them accountable. म्हणजे पेडणे आणि मांद्रे मतदारसंघात तुमकां अशें जाय तितले अपेक्षेत भारतीय जनता पक्षाक यश मेळून ना अशें मातशें जाणवता थंय. म्हाका दिसता एक थोडोसो फाटलो इम्पॅक्ट कॅरी फॉरवर्ड थोडोसो आसा, बट इट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन द पार्टी. थंय सुद्दां आमचे जे कार्यकर्ते उबे रावल्ले तांच्या भितर पडझड व्हडली ना. 70च्यो सगळ्यो पंचायती बीजेपीच्यो म्हूण विश्वजीत राणेन प्रुडंटाक सांगलें. It is a victory of the BJP in the whole of 70. हांगा एक काँग्रेस वाले बॉब मारतले काँग्रेस म्हणून हांगा कांयच ना आनी हांगा मनशाचेर लोक वयता. आमी सगळे पंचायती जिखून हाडल्यो. उसगांव 10 आयले 11च्या भायर, कांय कडेन 7चे आउट ऑफ 7 we have won 7 आनी most of the places we have won landslide, one-sided victory, and it is the reposition of faith of the people in my leadership in that area. And even my father, he has managed to keep a hold on all these things, but that I have helped in ensuring that he keeps his territory intact. But that same way, all the panchayats, I would like to go on record today, will be declared as BJP panchayat. All the panchayats? The leadership of Manohar Parrikar. All the panchayats in your constituency or all the panchayats in Goa? All the panchayats in Sattari will be under the leadership of Mr. Manohar Parrikar. Including from Poriye? All the panchayats in Sattari and Usgaon. I won 10 seats in Usgaon. 1 seat I lost by 2 votes. All these will be under the leadership of Manohar Parrikar. This is a major thing. So you are saying the panchayats from Poriye will also be saffron? I am Pratap Singh Rane's son. Don't forget that. But these Congress jokers don't realize the ground reality, what is going on. And they can keep on working hard in Sattari. They will not get any food base there. And people of Sattari will reject them like in the panchayat they will be rejected. In my by-elections, you will see how they will be diminished.
पण एक गजाल सांगात, तुम्ही हे इलेक्शन हे तुमच्या बाय इलेक्शनाचे सेमीफायनल बी म्हणून पळयल्लें? हांवें सेमीफायनल पळोवपाचो प्रश्न कित्याक काँग्रेसाचे एक्झिस्टन्सूच ना तसले सेमीफायनल वेन देर इज नो प्लेयर ऑन द अदर सायड. आपल्या मतदारसंघात दोनूय पंचायती आपल्योच म्हूण रोहन खंवट्याचो दावो. सुकूर आणि सर्वांवर दिवून इलेक्शन जे झाले आणि त्याचे रिझल्ट आयले, आय एम रियली व्हेरी हॅपी विथ द रिझल्ट्स. पीपल हॅव शोन रिपोज देअर फेथ इन अस टुवर्ड्स द प्रोग्रेस, टुवर्ड्स इन्क्लुसिव्ह अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ पर्वरीन. लास्ट 7 वर्सां जे आमी दीस रात एक करून पर्वरी एक बरी मतदारसंघ, एक बरो मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाची जी संकल्पना घेवन बरोबर सगळे फुडें सरल्या, तातूंत आज पर्वरकारांनी आमच्या कॅन्डिडेटांक भरघोश मतांनी निवडून हाडल्या. सुकूर मतदारसंघ, सुकूर पंचायतीन 11-0 आणि साल्वादोर दिवून पंचायतीन 8-1 असे रिझल्ट जे आयिल्ले आसा आर व्हेरी रिझल्ट विच वी आर व्हेरी हॅपी विथ. We promise our people of Porvorim, we first thank all of our people of our constituency for reposing faith in us, and we'll definitely work towards an inclusive and sustainable model towards the progress of Porvorim as a model constituency. पणजेत SAG काउंटिंग स्टेशनाचेर एकली लेडी कॉन्स्टेबल गुळयोवन पडली. स्टाफ खंय फातोडेर सर्चान ड्युटेर आसा. तांकां सारकें जेवण ना तें ना, कांय रिफ्रेशमेंटूय ना म्हूण इलेक्शन ड्युटेवेल्या पुलिसांचे दीसभर काकू चालू आशिल्ले. मात कॅमेराचेर एकलोय उलयलो ना. 19 जूनाक नवी पंचायत मंडळां नवे सरपंच वेंचून काडटली. 20 तारखेर खंय तांचो सोपूतविधी सुवाळो जातलो, पंचायत खात्यान प्रुडंटाक सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.